येवकार हा समृद्धा कणगावकर, सुरेख पिळ्याचे हेडलाईन्स। दारबांदोड्या भिरांकूळ अपघातात 4 गोरवांनी वगडायलो आपलो जीव। गोरवांक वाटावपाक गेल्ले कडेन ट्रक आनी कारी मदीं घडलो अपघात। चांदेल हासापूरचो पूल आता येरादारी करप्यांक थारला धोक्याचो। नोटीस मारूनय अवजड वाहनां करतात येरादारी। पूल कोसळ्ळो जाल्यार व्हड लुकसाण जावपाची भिरांत पातळा थळाव्या मदीं। मडगांव सिटी बस स्टँडाची जाले अवतिकाय। बस स्टँडाची परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। मडगांवचो मास्टर प्लॅन फकत नावांक, लोकांक पडला प्रस्न। आणि आता ह्याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। रस्त्यार गोरवांक लागून खूप अपघात जायत असता। संबंधित खात्यान हाजेर पुरायपणान आडनदर केल्ल्याचेय दिसून येता। दारबांदोड्या भिरांकूळ अपघातात 4 गोरवांनी आपलो जीव वगडायलो। हातूंत ट्रक आनी कारी मदीं अपघात जालो। गोरवांक वाटावपाचो यत्न करतना ही दुखेस्त घडणूक घडली। दारबांदोडा संजीवनी साखर कारखान्या लागसर भिरांकूळ अपघात जालो। 4 गोरवांक जाग्यारच मरण आयले। कार आनी ट्रक गोरवांक वाटावपाच्या यत्नांत अपघात घडलो खंय। ही एकच घडणूक न्हय जाल्यार राज्यान असल्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिवनय पालिका पंचायतीची आडनदर जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा। हाचे मूळ कारण म्हळ्यार गोरवां राखपी। तांकां गोरवां सयत रावपाकच जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले, तरी ते गोरवांक सोडटात आनी उपरांत अपघात जाता। गोयचे रस्ते गोरवांपासून केन्ना मुक्त जातले वय? रस्ते फकत फोंडकुलांनी भरिल्ले ना, तर ते राजकीय आव्हानाचे प्रतिनिधित्व करता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीष गोवेकार आनी सानिका नागवेकर। चांदेल हासापूरचो पूल आता येरादारी करप्यांक धोक्याचो थारला। 16 टना परस चड वजनाच्यो गाडयो परवानगी नाशिल्ल्याचे नोटीसी मारूनय अवजड वाहनां येरादारी करतात। हो पूल गावांतल्यान मोपा आनी महाराष्ट्राक जोडटा। देखून पूल कोसळ्ळो जाल्यार व्हड लुकसाण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। हो तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो चांदेल हासापूर ब्रिज। हो म्हाका दिसता केन्ना बांदलेलो कोणाकच खबर नासतली, पण आता एक हांगासर एक नोटीस लायलेली आसा की 16 टना वयर ह्या हेचे वयल्यान गाडी वचपाक जायना आनी तेच्या खातीर खरी चेकिंग जावपाक जाय आसलेली। ती चेकिंग जायना, पण नाका थंय पुलीस रावता आनी लोकांक त्रास दिता। पण खरी गरज आसा आता हे वयल्यान तुमकां दिसता कितल्यो गाडयो वयता, कितलेशे ट्रक वयता, ओवरलोडेड आसता आनी जे कॅपॅसिटी आसा 16 म्हण दिल्लेली आसा, 16 टन तेच्या वयरूच वयता आनी हो आता इतलो जीर्ण जाल्लो आसा। हेचे खांबे सुद्धा जीर्ण जाल्लेले आसा। खंयच्याय घडीक केदोय इन्सिडंट जावं शकता। हो जो मेन पूल आसा हो आता हांगासरल्यान मोपा हांगासरल्यान लागीं आसा, हांगासरल्यान महाराष्ट्र लागीं आसा आनी जर परिस्थिती अशी की हो जर ब्रिज मोडलो आसत जाल्यार खंयच्याय घडीक सगळी संपर्क सगळ्यांचो तुटपाची शक्यता आसा आनी म्हाका दिसता हो बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय अशी सगळ्यांची मागणी आसा। डेप्युटी कलेक्टरान थंय नोटीस लायलेली आसा, ओवर 16 टनाच्या वयर गाडी वचपाक जायना। पळय आता कितें जाता ते। गोवा 365 कडल्यान चांदेल हासापूरच्या ब्रिजा वयल्यान संदीप कामोलकर। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक। घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। गोवा 365 सेगीत सुके कुळान धारगळच्या लोकांक सतावपी म्हत्वाचे प्रस्न उक्ताडार हाडल्यात। आता पळयात फुटपाथाच्या कामा उपरांत पुराय उदक रस्त्यार सोडला। उदकाचे पायप रस्त्यार सोडला खरे, पण फुटपाथ करून चड वेळ जाल्लो ना, तरी ही गत पळोवपाक मेळटा। हाजेर दखल घेयात, ना जाल्यार आमी पावलां उबारतले। थळाव्यांनी संबंधित खात्याक शिटकायला। तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान हे पायप ज्या पद्दतीन सोडलेले आसा ते सारखे रस्त्यार सोडलेले आसा आनी कितें परिस्थिती तेची जाल्लेली आसा ती तुमकां दिसता। असो डेव्हलपमेंट हांवें तरी खंय पळोवंक ना आनी आता हो पळोवपाक मेळटा। पहिल्या पावसानात हो डेव्हलपमेंट हेंचो सगळो रस्त्यार हाडलेलो आसा आनी सगळो डेव्हलपमेंट रस्त्यार येयल्लो आसा व्हांवून आनी फातर बी इतले येयल्लेले आसा व्हांवून
की डेव्हलपमेंट कसो आसता तो अशें पळयलें काय म्हाका दिसता सारकें कळटा. हो डेव्हलपमेंट सारको रस्त्यार सगळ्या रस्त्यार आनी हेतूर गाडयो कश्यो पडच्यो, टू व्हिलर कश्यो पडच्यो त्यो म्हाका दिसता हेंचे कडल्यानच शिकचे. गोवा 365 कडल्यान सुक्या कुळणचे तिसरो म्हाका दिसता जागो आमी दाखयता तुमकां डेव्हलपमेंटाचो. तुमकां जे सांगत आहा की हांगा एक्सिडंट जातात कित्याक जाता, तर हे इंजिनियर कितें करतात आनी हो डेव्हलपमेंट कसो केला तेच्या वयल्यान कशे एक्सिडंट जाता हे आनी तुमकां सांगपाची गरज ना. हे अख्खे जे न्हवऱ्याचें उदक तुमी पायप लावन खंयचे तरी एक व्हळी कशी करून तेतूर सोडपाक जाय आसलें, जाल्यार ते तशें न करता तुमी डायरेक्टली ते उदक हे रस्त्यार सोडून हे रस्त्यावयले सर्व्हिस रस्त्यावयले उदक सकयल फ्लोरा वयल्यान तुमी सकयल पळयले आसतले कशें केल्ले आहा ते. आनी ह्या उदकाक लागून इतले एक्सिडंट जावन सुद्धा हे आमचे गव्हर्नमेंट कितें लक्ष दिता, ह्या ऑफिसरांचेर कितें लक्ष दिता. हे आमदार आतां हे सायडीच्यान येता वयता, तेणी तांकां सांगपाक जाय की बाबा हे कशें कितें जाता, कितें जाता. फाल्यां सकाळी हो सगळो एक्सिडंट जालो आनी कितें जालो किंवा व्हडलो इन्सिडंट जालो जाल्यार हो हे कोणाचेर येतलो. आमदाराचो लक्ष ना अशें जाता. PWD त्या अधिकाऱ्यांक विचार, तांकां सांग हे जे एरियेक कितें चल्लां ते आयज एक दिसाचेर जावना. हे पावस चालू जालो थंयच्यान चालू आहा. मातशें कितें जालें काडले कोणी बोरा घातलो मातशें हे केला फादर भितर काडले परत आदले अशें डायवर्ट करपाक कोणीच ना. आनी तेजे इंजिनियर कितें आसता तर ते आमकां हेच्या फुडें कितें आहा ती कारवाई करची पडटली, ना जाल्यार लिगली हेंचेर कशे भाशेन एक्शन घेवंक जाय ही आमकां चिंतची पडटली. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मडगांव सिटी बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्या. गेल्या वर्सा आशिल्ल्या ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती आता लेगीत जैसे थेच आसा. मडगांव पालिका मंडळाक सिटी बस स्टँडा वयलो हो ल्हानसो निवारो सारको करपाक अपेस आयला, जाल्यार व्हिजन मास्टर प्लॅन 2041 विशीं ते कितें करतले अशें म्हणत मडगांव शॅडो कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी जाप मागली. कमीत कमी 10 महिने उपरांत परतून ह्याच शेडीर येयल्ले आहा. कित्याक लागून चड करून जेन्ना एक मास्टर प्लॅनाचो इतलो आवाज जावन पडला मडगांव की सामकें विजन 2041 म्हण मास्टर प्लॅन एक तयार केला आनी ताजें प्रेझेंटेशन जाल्लें आनी तातूंत आमकां बरी बरी चित्रां दिसली पडटालीं. प्लॅन तरी पळोवन आमी पूण चित्रां बरोबर दिसली पडटालीं. आनी आमी आज परतून 10-12 म्हयन्यां 11 म्हयन्यां सुमार आमी ह्या बस स्टँडार आसा, सिटी बस स्टँड मडगांवचो. आनी हांगा मुद्दाम पळयात त्या दिसाक जें सिट्युएशन आशिल्लें आनी आजचें सिट्युएशन कांयच फरक ना. शेड जी आसा ती इतले कडेन बुराक पडले आहा. एक खांद पडिल्लो त्या टायमार, तो खांद सुद्दां अजून तसो आहा, बुराक करून दुसरे वाटेन येयल्लो आसा खांदो, तो सुद्दां काडपाक हें जावना. ना म्हणल्यार हे शीट्स आहा ते रिप्लेस करूना. स्कुला भुरग्यांक कितले त्रास जाता हांगा. जेन्ना स्कुला भुरगीं पावस पडटा तेन्ना एक शेडी म्हण भितर सरता, पूण कांय ना, सोत्री घेवन उब रावपा पडटा. असली परिस्थिती जाल्ली आहा ह्या बस स्टँडाची. आनी आमी मास्टर प्लॅन आनी व्हडले व्हडले उलयतात. सो आतां ते मास्टराचो प्लॅन कितें तो आमकां खबर ना. मास्टर प्लॅन सोडूच ते मास्टराचो प्लॅन कितें खबर ना. कित्याक एक सादो बस स्टँड बस शेल्टर जो आसा हो शेड जी आसा ती ताका रिपेर करपाक कळना ताजे म्युन्सिपालिटीन. मॉडल मारगांव म्हणटा आतां हो कसलो मॉडल दवरला हांगा मडगांव, हो आमकां विचारपाक जाय आमच्या मडगांवच्या आमदाराक. आनी आमी मागता की तुमी लोकांक फटयलो परस बाबा हे जे बेसीक जे रिक्वायरमेंट्स आहा आमचे सिटींग त्यो मातशे सारक्यो वेवस्थीत लोकां खातीर मेंटेन करच्यो. हो सामको स्ट्रॉंग डिमांड आसा. 10 म्हयने जाले अजून कांय चेंज जावंक ना. मास्टर प्लॅन कसलो 2041चो पळय सिट्युएशन पळया हिंगा उंदीर भोंवताय, थिंग उदक कलेक्ट जाला, मस्किटो ब्रिडींग झोन जाला हिंगा.
चलना कितें 10 म्हयने लागता एक हंद काडपा हिंगाचो आनी आवाज खंय रे वडगांवकारान आतां आवाज करपा जाय. दिस इज एन अपील टू द टिचर्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स. ही भुरगीं इस्कला वचपाक भुरगीं बसता हिंगा, मॉस्किटोज आहाय, हिंदूर आहाय, कोत्ताय कितें. दिस इज एन अपील इवन टू द टीचर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ Margaon and other places also to make a noise. The students should make a noise. We want a clean bus stop over here. We travel every day from here. आणि कोणा दुयेंस जाले कोण पळयतलो? मडगांवकार खंयचो आमदार आता? त्यांना प्रेझेंटेशनात जाय तो ब्रिलियंट म्हणजे ब्रिलियंट स्टेक होल्डरांनी आपल्याला जाय ते मांडले आणि ते अकॉर्डिंग टू डेट पळोवपाक गेल्यार तो प्लॅन फॉर्म काडून फॉर्म डब्यांक घालपाचो. प्लॅन डब्यांक गेलो पूण पयशे भितर आयले. इतलेच प्लॅन. आतां हांव तुमकां आनीक सांगता, हे आतां 27 इलेक्शन येता म्हणल्यार हांव जाणटेलो आहा तो आनी जायते प्लॅन काडटालो. बायो न्हय 50-100 बायो मारपाक काडटालो, आनी कितें मारपाक काडटालो, आनी कितें मारपाक. पूण ते प्लॅन काडटालो आनी प्लॅन काडपाक पयशे सगळो खावपाचो, प्लॅन डब्यांक घालपाचे. इतली खबर सांगपाक सोदता. आनी मातशें मडगांवकारांक सगळ्यांक तुमकां जेन्ना लिंकन बाबान साहेबान घालता तशें सगळे स्टुडंटां मिडंटान सगळ्यांनी एक जावचें पडटलें. कारण ती जे उबी रावता करता ते असले जळाऱ्यो आनी हळशीक आनी इतले आमी GST फारीक करता आनी इतले फाल्यां आनी PST DST येतले आनी टॅक्स येत रावतले आनी आमी फारीक करीत रावतले. पूण आमचे नशिबाक हेच खबरूच. तेन्ना तुमकां सांगूंक सोदता मडगांवकारांक सगळ्यांक लक्ष दिया आनी मातशें हे कितें जे चलना पळय न्ही हे व्हडलें हांव करतलो म्हणटा पळय तें दवरा काडून. आतां हेजे मुखार आमी आनी बली पडया नाका. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत गुन्यांव वाडत आसा. जॉब दिवपाच्या आमीश दाखोवन फसवणूक करपाच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. बेकायदेशीर वेबसायटी बंद करच्यो अशी मागणी घेवन RGP वुमन्स विंग पत्रकार परिशद घेवन मुखार आयली. चडशे क्रायम्स इन्क्रीज जायत आहा आनी इवन इलिगल ड्रग ट्रेड हे सगळे चालूच आहा. रेप्स, मर्डर्स आनी इवन प्रॉस्टिट्यूशन एकदम वाडत आसा. आमची गोवा एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन. सो हे बंद जातले जाल्यार ताणें पयलीं हें काडून अप्रूव्ड करपा जाय ही इलिगॅलिटीज. मागीर जायते पाटी दवरता असले इलिगॅलिटीज जावं स्पाज बी आनी ते मागीर लोकल ऑथॉरिटीज अशें म्हणटा की आमी ते बंद केले. ते स्पा हे इलिगल वेबसायट चलताले वो इलिगल प्रॉस्टिट्यूशन चलताले त्यो शटडावन केल्या. क्लब्स जावं डान्स क्लब्स वो पार्लर्स, मसाज पार्लर्स ते बंद केल्या. पूण ते 2 महिने ते 3 महिने बंद दिसता. आनी एक पाट पळोवप तसो पळयल्यार त्यो आनी परतून ते ट्रेड स्टार्ट जाता. सो हांवें मागीर लोकल बॉडी जावं पंचायत बॉडी ते सांगता की आमी ते बंद केला. पूण ते आयकना. ते म्हणटा एक फाटी लायसन्स पास ऑन जाता. आमी केला की हे एस्कॉर्ट सर्विसेस एंड वेबसाइट्स जो इलिगल आसा ते बॅन करच्यो म्हणटा. हेर राज्यांतलेच आनी बाकीचे म्हणजे देशांतले आसा पळय बाकीचे देश थंयच्या बायलांक सुद्दां हांगा हाडून ते हे वेवसाय चलयता. ते आमकां म्हणजे तांकां बायलांक फुसलयता की गोंयांत जॉब्स दितले आनी वर्क फ्रॉम होम अशें हें काडून तांकां फुसलयता आनी तांकां हांगा हाडटात आनी ह्या जाळ्यान तांकां फसयतात. ते मागीर हांगारूच उरतात. तांकां मागीर धमकी दिता आनी तांकां परतून घरा कडेन वचपाकूय मेळना. अशे खुबशे केसीस जाल्ले आसात. पुलिसांनी सुद्दां तांकां थोड्यांक तितूंतल्यान भायर काडलेले आसा आनी भायर काडलेले आसा तितूंतल्यान अल्पवयीन भुरगीं बायलां बीन आसता पळय त्योय शामील मेळिल्ल्यो आसल्यो तांकां. सो आमचो हांव म्हणपाक सोदता की आमची बायलां अशी हें न्ही कित्याक सांग ती आमचेर बायलांचेर खूब मनस्थिती हें जाता आमची सामकी. ते आमकां गोंयच्या बायलांक दुसरे नदरेंतल्यान हें दिश्टी पडटा. सो हांव इतलें मागता की हे एस्कॉर्ट सर्वीस बीन ते आसा पळय ते बंद जावचें आनी तेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची. जशें आमच्या आमदारान विरेश परकारान सांगलेलें आसा की तांकांय लडकी चाहिए क्या अशें विचारलेलें आसा. सो हे तर आमदाराक विचारता तर बाकीचे आमी आसा तांकांय विचारपाक शकता आनी अशें जावपाक जायना.
कित्याक हे बायलांचे आमच्या बायलांचेर येता, हे गोंयची बायलां अवेलेबल आसता अशें दाखयता. आनी हेजेर आमचो गोवा ट्युरिझम मिनिस्टर आसा तेजेर तो कांयच हें करिना. फुडारपण घेता तेन्ना जबाबदारी घेवपाक जाय, बंद करपाच्यो, कितें चल्ला वायट चल्ला जाल्यार तेजी आडोवपाक जाय. पूण तो कांयच ना, तो फक्त निमीत दिवन ओगी बसता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. मॉन्सून ल्हव ल्हव उत्तर भारतांत वता तसो गोंयांत चड पावस पडपाक लागला. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट दिला. फाटले 24 वरांसावन मॉन्सून दुबळो जाला. चडशा वाठारांनी गडगड वा उटंगाराचो पावस पडनासतना हलको ते मध्यम पावस पडलो. आयज तुळेन उणो पावस पडलो तरी सप्तकी अदमास वेगळो अदमास काडटा. 22 ते 28 जून मेरेन गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. सुमार दर दिसा व्हड प्रमाणात मध्यम पावस पडटलो. आयएमडीन सादूर रावपाचे सांगून येल्लो अलर्ट दिला. उत्तर भारतांत मॉन्सून प्रगती. गोंयाक 28 जून मेरेन मध्यम ते उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय. येल्लो अलर्ट. सोमारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.